10वी आणि 12वीचे Online. त्यांचे तांची प्रत्येकाचे म्हणजे कशें आसा 10वीचे आसतले त्यांचे प्रत्येक हायर सेकंडरी प्रत्येक हायस्कूल हे तांच्या कडल्यान घेता आणि तितूंतल्यान बरो इनिशिएटीव स्टुडंट चॅनलान घेतला. दॅट इज वन ऑफ द गुड इनिशिएटीव. म्हणजे त्या निमित्तान मॅक्झिमम लोकां पर्यंत पावल्या, मॅक्झिमम स्टुडंट्सां पर्यंत क्वेश्चन्स पावला. कवर झाले नोव्हेंबर. हय म्हणजे हांव तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. म्हणजे विथ फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर हेल्पिंग फॉर द स्टेट. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड इनिशिएटिव्स. बट टेक कंप्लिटली कारण ह्या पॅन्डेमिकेंतल्यान वतले आसत जाल्यार स्टुडंट्सांचो सिलेबस कवर करपाक अशा पद्दतीचे विजन हे यूज जाता. सर एनी अपडेट ऑन ओपनिंग ऑफ स्कूल्स और समथिंग बिकॉज 2 लॉकडाउन ऑक्टोबर अजून काय डिसिजन जावना. कन्सल्टेशन घेतलें तुमी सगळे. सर दुसरी एक न्यूज अशी स्प्रेड जाता की म्हापशेचे कोविड सेंटर हे बंद करपाचे तांकां ऑलरेडी खंयचेच कोविड सेंटर हे आमी बंद करिना, ती होल्ड करता. जाला कितें 40% 30% कॅपेसिटीचेर कोविड सेंटर चलता. ओके, मॅक्झिमम कोविड सेंटरांनी लोक होम आयसोलेशन प्रिफर करता. त्या खातीर ती कदाचित होल्ड करता. आतां जर थंयसर 400ची कॅपेसिटी आसा आनी थंयसर 4च जर आसत तर ताका दुसरे कडेन धरून, कारण शेवटी इट कॉस्ट फॉर गव्हर्मेंट. त्याचे आमी तेजो विचार करता. बंद कोविड सेंटर करिना. ताका अजुनूय कोणाक ऑप्ट करपाक जाय आसत दे कॅन स्टे इन द कोविड केअर सेंटर. जो पर्यंत पूर्ण पॅन्डेमीक बंद जायना तो पर्यंत आमी कोविड केअर सेंटर्स हे बंद होल्ड करता. परत जर पेशंट आयले तशें जाल्यार ते चालू उरतले. खूप जाणांक न्हू कोविडा उपरांत मागीर मातशे कॉम्प्लिकेशन सापडटा. तुम्ही पोस्ट कोविड जी आहा मॅनेजमेंट ही PHCनी सुरू जातली. फक्त अजूनही कोविड बऱ्यापैकी कंट्रोलान येवंक ना म्हणून तेजेर आसा. बट पोस्ट कोविड मॅनेजमेंट सुरू जातली.